150 crores is sanctioned only for development of Vasco city under the Urban Challenge Fund by Government of India. ML Khattarji has considered it possibly approved and money will get in the next 15 days. And what we better Vasco development and based on the master plan, everything whatever Raji has suggested, Sri Movin Guduno's guidance and everything central area and whatever that he wants as far as Vasco city is concerned, we will make sure that every aspect is taken. For the first time, this type of fund has been allotted to the city of Vasco. Vasco was at one time the best planned cities in entire Goa. आणि एक वेळ असो दिसतालो हेजे पयलीं कांयच जायनासलें दिसतालें. म्हाका दिसता राजी सरकार आमदार जातलो हळू करून तेणी स्पीडूय घेतला आनी बऱ्यांतले बरे प्रकल्प हाडला, बऱ्यांतले बरे प्रोजेक्ट्स घेतला, इन्क्लुडींग ब्युटिफिकेशन ऑफ द गार्डन म्हणनाका, फुटपाथ म्हणनाका. आणि आज आता आमचे मान्य मंत्र्यान सांगला तशें अर्बन डेव्हलपमेंटची विश्वजीत राणे 150 कोटी वास्को मोडप म्हणजे सगळो बदल येतलोच. आज खूब बरें दिसता की आज वास्कोकारा खातीर एक खरो म्हणल्यार ऐतिहासीक दीस कसो. आज फिश मार्केट जे गेल्या 30 वर्सां जायनाशिल्लें आनी हें आमी फक्त पोस्टरांनी पळयताले ते आज खंय तरी साकार जाता. सोमारा हे सगळे नुस्तेकारां त्या नुस्त्या मार्केटांत नवे नुस्त्या मार्केटांत वचून आमकां पुराय वास्कोकारा खातीर एक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या सरकारान करून दिल्लो आसा. हांव सगळे देव बरें करूं म्हणटा. सगळे म्हजे आदले वांगडी आदले आमदार ज्यांनी हो प्रकल्प फुडें व्हरपा खातीर आपलो हातभार लायलो. म्युनिसिपल मिनिस्टरान म्हाका सांगलेलें आसा कितें आमचे 25 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटरूय फुडल्या म्हयन्या भितर आमी इनॉग्रेट फावंडेशन घालतले. सो दॅट वील बी अ रियलिटी. तशेंच बाकी बायणा बीच डेव्हलपमेंटाचे आमी घेतलेले आसा. त्याच प्रमाणे आमी आमच्या फिशरमॅनाक लागून जे तांकां ब्रेक वॉटर करपाक लागून पार्किंगाक लागून तोवूय विशय घातले. सगळे फावंडेशन जावन म्हाका दिसता कंप्लीट करपाचो जे आमी लोकांक उतार दिलेले ते आमी पूर्ण करतलो. आनी हेजो जर मेन सक्सेसफूल जावंक शकले आमचे कित्याक आमकां सपोर्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो मेळटा आनी सगळ्या मंत्र्यांचो मेळटा. म्हणटा वास्कोकार रावलेले हे डेव्हलपमेंट अशें केन्ना जातलें म्हणून. आनी हो आमचो एक पयलो प्रकल्प वास्कोचो आनी हे पयले फीश मार्केट जे तुमकां दिसतात पळोवपाक इतलें सुंदर ते म्हाजें इतलेंच मागणें आमी आतां केलां ब्युटिफाय केलां सगळें दिलां ते सोसायटी दिलां फिशवाल्यांक दिलां पूण तेंच्यांनी खंय तरी हें मेनटेन दवरचें इतलेंच हें आसा.